आज सांताक्रूज आणि आमच्याकडे काय सिनियर सिटीजन असतात. सिनियर सिटीजन ते वोटर्स आता लोकसभा इलेक्शन कितें घडटले ते सांगतले. आता लोकसभा इलेक्शन्स आसा, तुमचो व्यूज कितें त्यावर? आता आम्ही इलेक्शन कितलींच वर्सां जालीं हांगा पार्लमेंटरी इलेक्शन जाता आनी कॅन्डिडेटूय पयले नॉर्थ एंड सावथ. आतां नॉर्थीक आमी नॉर्थीचे पडटा. हांगा निवडून येयलेलो कॅन्डिडेट सदांच कंटिन्युअस तोच येता. की कॅन्डिडेट येवन आमी ताका केन्नाच पळोवंक ना हांगा निवडून येयल्या उपरांत. आनी तेजें कितें भासावणी वा प्रॉमीस कितें आहा पळय तें आमी नोको. कितें करचें आनी कितें करतलो पळय तें सद्याक अजुनूय आतां तेणी नॉमिनेशनां भरलें. तेणें आमकां कसलेंच हें करूंक ना, विस्वासन दिवंक ना. आनी आमी कोणें विचारूंक ना तेका हें करूंक. आनी आमी वोट मारता ह्या कॅन्डिडेटाक आनी निवडून येता. आमीच नको आमी ते कित्याक वोट मारता पळय तो तेणी आवाजूय करिना आनी आमी मारता आनी हाडलो निवडून. पूण सद्याक ते जर कांय उपेग ना. हें आमचें इतलें हें करून तीन पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट टाइम दिसतात. काँग्रेस, RGP ही एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी आयल्या. आतां लिडींग हांगा नॉर्थीक म्हणटा ती आमची सदांच BJP नॉर्थीक. कारण म्हाजी 5 जाणां भुरगीं 5 ग्रॅज्युएट त्याच्या वयर इंजिनियर जाले पूण आयज पासून एक जॉब ना. हांवें सगळ्यांक क्लियर केली म्हाज्या हितून. हांव गव्हर्मेंट सर्वंट एकलोच समजलो, एकलोच हांव समजलो. पूण सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण दिलें भरपूर, पूण उपयोग कांय ना. आतां कोणाची प्रायवेट कोणाची आतां ती काम करता. पूण हांवें जायत्या जाणांक मागलें, कांय ना.